नमस्कार. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे कथालोकाचे समस्त वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. आयची कथालोकांतू हांव एक काणी सांगता. ताचें नांव अज्जाल निधी म्हणून. एक गांवांतू एक कृषीक आशिल्लो. गद्द्या काम करतलो मनीस. ताका 2 चेल्ल्या चिरडूं आशिल्लींची. तो त्या 2 चिरडुवांकय मस्त मोगान होड करता. तांकां कसलेंय काम शिकयना. तांणी होड जेतरी खंयचेय काम शिकनाची, अन्ना सायूय करनाची, जोडची प्राय जाल्यारी नुत बैसून खाताची. आत्ता कृषिकाक कळटा हांव चुकला हांगा होड करतना म्हणून. आतां हांवय मंतार जातस हांगेल मुखावेल भविश्य कशी म्हूण ताका हुस्को जाता. एक दिसू तांकां दोगांकय आपयता आनी सांगता, पळयाची हांव मंतार जालो, म्हगेल जीवन कशी वतलें. आतां तुमगेल कसं मुखावेल भविश्याची काणी तें देखून तुमकां हांव एक उपाय सांगता. तुमगेल्या आज्यान एक निधी दवरल्या तुमगेल खातीर. तुमी वचून ती निधी हाडली म्हूण जाल्यार तुमगेले मुखावेल दिसाक तुमकां अनुकूल जाता जीवन काडूंक म्हूण सांगता. निधी म्हूण आयकल कुडले तांगेले दोगाले कान नीट जाता. खंय खंय खंयच म्हूण सांग, आमी वचून हाडटा तें निधी म्हूण म्हणटाची. तेन्ना तो सांगता, हांगा देखून तेंकाक 400 मैल वचका तुमी. थंय धर्मगिरी म्हूण एक गांव मेळटा तुमकां. त्या धर्मगिरी गांवांतू तुमी सोदल्यार रत्नगिरी म्हूण पर्वतय आसताची. त्या पर्वतां भितर सोदयाची. थंय एक गुंय आसा. त्या गुंया भितर एक व्हड शिले फातर आसा. ताजे मुळांतू तुमगेल्या आज्यान ती निधी निपोवन दवरला. त्या शिले वयरी तांगेल्या आज्याल नांवय आसा, शंभूदास म्हूण बरोवनूय आसा. तुमकां कळटा म्हूण सांगता. आनी खुशयेन आमी पायी वताची म्हणून भायर सरताची. सकाळीं फुडें आम्माल्या थोडे खाण बांदून घेताची. अन्ना लागीं निमगून थोडे वाटे खर्च्या दुड्डूय घेताची आनी दोगय मुखार सरताची. 1-2 दीस वतना तांणी बांदून घेतिल्लें खाण सरता. मागीर 4 दीस म्हणटना हाडलेलो दुड्डूय सरता. आनी कशी वचचें म्हूण तांणी बैसून आलोचन करतना तांकां एक कृषीक मेळटा. तो सांगता, तुमी इतली गट्टी मोठी तरणाटेची तुमकां धर्मा कोणय दूड दिनाची. तुमी आयल्यार म्हगेल गद्द्यान तुमकां काम आसा. तुमकां हांव पोट्टाकय घालता, तुमी केल्लेल्या कामाक कुली दिता म्हूण सांगता. विंगड उपाय ना म्हणून आनी तागेलो वताची आनी तागेल गद्द्या भितर काम करताची. अन्नाल गद्द्या भितर एक दीस वचून काम करनेतलें 2 चेल्ले हांगा गद्द्या काम पुराय करताची. थोडे दीस म्हणटना तांकां थोडे दुड्ड मेळटा. थंय देखून वपास तांगेल प्रयाण मुखार सुरू करताचे. थोडे दिसान तो दुड्डूय सरता. आतां कसं करचें म्हूण आलोचन करतना तांकां एक घोड्या व्यापार मेळटा. तागेलें काम कसं म्हळ्यार सन्न घोडे घेवन तांकां पोसून होड करून विकचें. आनी वचून तागेल्या कामाक मेळटाची. घोड्याक पोसची कशी विकची कशी तें पुरा पळोवन घेवन थोडे दीस जेतना वपास तांकां थोडे दुड मेळटा, तांगेलो सांबळ मेळटा. थंय देखून वपास अज्जाल निधी सोदूचे खातीर मुखार सिताची. आतां तांकां दुड्ड सरता आसतना एक किराणा व्यापारी मेळटा. तागेले आंगडी वचून तांणी कामां मेळटाची. थंय तांणी पुरा व्यारा घुट्टू शिकताची. खंय देखून सामान हाडका, ताजे वयर कितली लाभ दवरून विकूका, खंयचे वेळेर खंयचें सामान हाडल्यार जन अगत्य पडटा, जन चड व्यार करताची, हें पुरा कळटा तांकां. तेन्ना थंय मेळ्ळेले सांबळान तांकां अज्जाल निधी विशयी विसरता. तांकां एक उमेद येता, आमी एक व्यार करुया म्हणून उमेद येवन तांणी एक व्यार सुरू करताची. दोगय तरणाटे आसाची, गट्टी मुट्टी आसाची, चांग कोन्न काम करताची आनी लायक दुड्ड करताची. तशी आसतना एक दीस तांकां उडगास येता, आमी अज्जाल निधी सोदून आयली नवें, पळय हांवें वचून खंयच म्हणून तांणी लेखून एक दीस भायर सरताची. वचून धर्मगिरी म्हळ्यार गांवां येताची. अन्नान सांगिल्ल्या गांवां येवन पळयताची. थंय पळयल्यार खंयची रत्नगिरी म्हळ्यार पर्वत नांची. तांकां खूब येता. अन्नान फट्टी मारून आमकां पेटयलेले घरान देखून भायर गेलेले म्हूण लेखून तांणी म्हाका येताची. अन्नाल घरा येताची आनी अन्नाल्या सांगताची, तुका आमी घरान देखून वच्चू का म्हूण दिशिल्लें जाल्यार सिदा सांगीत आशिल्लो वचाची म्हणून. अशी फट्टी मान कसल्या पेटयला आमकां म्हूण म्हणटाची. अज्जाल निधी म्हूण त्या सांगली फट्टी म्हूण म्हणटाची. तेन्ना हांव सांगता, हांव खंय फट्टी सांगला, अज्जाल निधी मेळ्ळ्या पळय तुमकां आतां.
ते कष्ट काणू दुड्डू करचे आज्याल गुण तुमगे लांगांत आशिल्ल्यात भायर पडली पळय तीची बद निधी. हाजी पशी फूड तुमकां काम करूं कळलेलं कळना आशिल्लें न्हय. आतां कितले नमुन्या काम करूं शिकलीं तुमी. तुमगे जिवन कितलें चंदायेर वतस हीची बदची आज्याल निधी म्हूण सांगता न्हू. तेन्ना ताणें आलोचन करतना तांकां कळटा वय न्हय आज्याल निधी मेळ्ळल जाल्यार ती अशी आमी बैसून खेळल जाल्यार सर्त आशिल्ली. जाल्यार आत्तां आमकां मेळ्ळल निधी ते काम करची गूण काम शिकिल्ल गूण हें सरना नतील तसल निधी म्हूण तांकां कळटा. तांकां खुशी जाता. चेडवानो कशी आशिल्ली काणी. नमस्कार.